पंचायत वेंचणूक फुडें धुकलपाक जाय जाल्यार न्यायालयाची परवानगी जाय अशें वेंचणूक आयोगान सांगिल्ल्यान आतां नवो घुसपागोंदळ जाला। गोंय सरकार पावसाचे निमित धरून पंचायतीची वेंचणूक फुडें धुकलपाक सोदता, मात वेंचणुकेचो तिडो आनीकूय घुसपटत चल्ला। वेंचणूक फुडें धुकलपाक न्यायालयाच्या परवानगेची अट घाल्ल्यान सरकाराक आतां प्रशासक नेमपाचो एकूच पर्याय उरला। पावसाचे कारण दाखोवन सरकार गोंयच्यो पंचायत वेंचणुको फुडें धुकलपाचे तयारेंत आसा। तेणी ते सारखे वाचून आसतले ते जजमेंटा लेटेस्ट जजमेंट येयला तितून व्हेरी क्लियर आसा। इवन महाराष्ट्रात जे डिस्ट्रिक्टान चड पावस आसा थिंगा इलेक्शन घेयना जाल्यार जाता म्हणून सांगला। ज्येष्ठ आदवोगाद आनी हळदणेचो आमदार कार्लूस फेरेरान पंचायत वेंचणुको फुडें धुकलपाच्या निर्णयाक तेंको दिला, मात ताणें गोंय सरकाराच्या अधिकारी वर्गाक हे घुसपागोंदळाक जापसालदार धरला। There are two views on that. One is for postponement and others for not postponing. But you see, though there's a constitutional mandate that you must have elections, and I would blame the entire bureaucracy not to have taken action, prompt action in time. Because when you know that election is coming in the end of the 5 years, 6 months before you must start your preparations. प्रशासक नेमताना सध्या आशिल्ल्या सरपंच उपसरपंचांक नेमचे न्हय जाल्यार निपक्षपाती लोकांक नेमचे अशें कार्लूस मागता। I think now they will have to appoint administrators over there. I wish they appoint independent administrators, and none of the ruling punches or the sarpanches should be appointed there. Though some clamour for it, but their term is over and they should not even by the back door be allowed to come in. वेंचणुकेच्या बोवाळान मात गोंय सरकाराच्या वेंचणूक तयारेंतल्यो त्रुटी उक्ताडार उडयल्यात। आतां वेंचणूक पावसा उपरांतच। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर उपेंद्र नायक।